सध्या परवरी जो फ्लायओव्हर आसा तेजें काम चालू आसा आनी काम चालू असल्या कारणान खूप ट्रॅफिक जाम जाता. आणि पूण ते खातीर एक सरकारान एक केलें आसा म्हणल्यार बायपास रोड केल्लो आसा मदल्यान आनी तो म्हणल्यार जेन्ना चौगम रोडांतल्यान जे पणजेच्यान लोक येता म्हापशा वचपा खातीर ते चौगम रोडा कडल्यान जे कोप्पल लिफागला रस्तो वयता थंयच्यान कोप्पल लिफागला रस्तो रायटान भितर घेतलेलो आसा आनी थंयच्यान जो एक बायपास रोड ते कनेक्ट केल्लो आसा. तो रोड डायरेक्ट दमयंती गोवा थंय पावता. समज कोप्पल लिफागला गाडी भितर घेतली जाल्यार थंयच्यान जो बायपास केल्लो आसा तेका डायरेक्ट हांगसर कनेक्ट जाता आनी हो पळयात हायवे हो जो बायपास नवो बांदलेलो आसा तो डायरेक्ट दमयंती गोवा कडेन कनेक्ट जाता. होच तो रस्तो जो बायपास केल्लो आसा तो दमयंती गोवा थंयच्यान रस्तो वयर सरता आनी तो डायरेक्ट हांगा कोप्पल लिफा आसा थंय कनेक्ट जाता. आजून रस्त्याचे मेजरली हो रस्तो केल्लो कारण पुलाचें काम चालू आसतलें फुडलीं फेजीन तेन्ना खूब ट्रॅफिक जाम जातलें सो ह्या रस्त्यान जे लोकांक प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून हो रस्तो केल्लो आसा. आणि एक गजाल आसा ती म्हणल्यार ह्या रस्त्याक हेवी व्हेकल अलावड ना.